नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। जीएमसीच्या काय वॉर्डांतल्यान चलता खासगी लॅबांचो धंदो। भलायकी मंत्र्यान दिली जीएमसीक भेट। कितल्याशाच पेशंटाकडे मेळ्ळ्यो प्रायव्हेट लॅबांच्यो रिसिटी। बफर झोनाचेर पर्यावरण मंत्रालयाची अधिसुचोवणी। सदोश असल्यार ती बदलतले। झोन कमीत कमी 1 किलोमीटरूच, सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। चारा घोटाळ्याचो स्कॅमस्टर लालू आणि जेडीयूचे जगदीश शर्माची लोकसभा खासदारकी गेली। पहिलो फटको काँग्रेसीचे रशीद मसूदाक, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश चालीक। करियराची निमणी टेस्ट मॅच खेळचे पयलीं सचिन कवळ्या शांतादुर्गेच्या भेटेक घेतलो जामावले दामबाबाचा कौल। पयात मास्टर ब्लास्टराचे गोंयांतले देवदर्शन। कानो देवपाचे काडना नाव। शॉर्टेजीच्या नावान पेटलो उजो। रिटेल मार्केटांनी 70, हॉर्टिकल्चरात 55 म्हऱ्यांत। होलसेलर म्हणटात दिवाळी मेरेन तरी देंवचो ना। आणि आयतारासान रणजी सीझन सुरू। गोंयची पहिली मॅच हिमाचल प्रदेशात। गोंयच्याच टीमीन घेतल्यात खूप कष्ट। कामगिरी बरी जातली, कोच नुवान झॉयसाक आस्त। खबर विस्तारान। जीएमसीचे वॉर्ड काय ठराविक पेथ लॅबांचो धंदो चलयतात हे आता स्पष्ट जालां। मंगळारा भलायकी मंत्री पार्सेकारान जीएमसीत वचून पळोवणी केली तेन्ना ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यो। प्रुडंटाचो एक्सपोज आणि आरटीआय फोरमान दिल्ले पुरावे घेवन सध्या चौकशी चल्ल्या। पार्सेकारान राजीनामो दिवचो म्हूण सध्या राजकीय विरोधक मागतात। पार्सेकार राजीनामो दिवंक तयार ना। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित समजा हांवें दाखोवन दिलें की जे कितें चालू आशिल्लें ते गेल्या 8-10 वर्सां चालू आशिल्लें म्हणून, जाल्यार मागीर एनसीपी कितें स्वता राजीनामो दिवन घरा वतले जाल्यार हांव दाखयता प्रूफ। सी दिस इज एन रॉंग प्रॅक्टीस वीच वॉज परमिटेड अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन लॉंग बॅक। इट्स अ रॉंग प्रॅक्टीस। इज द एलिगेशन दॅट मनी वॉज मेड बाय someone in Goa Medical College to take that here. There is some irregularity which was happening. Agreed. We stopped it. But it was happening 10 years, for last 10 years. प्रुडंटाचो एक्सपोजे आणि आरटीआय फोरमान दिल्ले पुरावे घेऊन भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान जीएमसीतल्या ठराविक वार्डांनी पळोवणी केली। तो वचून थंयचो स्टाफ आनी दुयेंतींक मेळ्ळो। कांय प्रायव्हेट पेट लॅबां खातीर जीएमसीचे हे वार्ड उक्ते मार्केट जाल्ले हें स्पश्ट जालां। ह्या चौकशेंतल्यान ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यो। एका दुयेंतीच्यो एकाच प्रकारच्यो प्रायव्हेट आनी मेडिकलांतय टेस्टी जीएमसीत जावंक शकतात त्यो सुद्दां धाडटाले प्रायव्हेट लॅबांनी। फायलेरिया सारकिल्ल्यो टेस्टी सुद्दां प्रायव्हेट लॅबांनी धाडटाले। ब्लड सॅम्पलां व्हरपी खाजगी एजंट ह्या वार्डांनी मुक्त भोंवतात। एजंट सरळ दुयेंतींक मेळून रक्ताची सॅम्पलां व्हरताले। स्टाफान एजंटाक वार्डांनी सोडिल्लें मेकळें रान। प्रुडंटाचे एक्सपोजेत सापडला ते हेमंत उसकयकाराचो फेसबुक प्रोफायल हाचो पुरावो। ताच्या कामाच्या प्रोफायलांत जीएमसी, अश्विनी पॅथ लॅब आणि मेट्रोपोलिस हे सगळे प्रकार दिसतात। आनी कसलो पुरावो जाय? जीएमसीच्या मेडिकल सुप्रिटेंडाक प्रकरणाची चौकशी करपाक सांगला अशें डीन व्हीएन जिंदाल म्हणटा। रिपोर्टा प्रमाण कारवाय जातली अशें तो उलोवन दाखयता। जीएमसीत जावंक शकता त्यो टेस्टी सुद्दां प्रायव्हेट लॅबांनी कश्यो पावल्यो काय विचारल्यार पळयात तो कसो गडबडलो तो। Majority of the tests we are doing, except sometimes like hormone assays, etc. Very few tests which we are not doing in GMC. Fileria test is done in GMC. What is that? Fileria. We got the bills of fileria test. Same guy who got on camera was doing fileria test for the... How you know that it was fileria test? We got the receipt. You should tell us that this is there. I don't know these fileria tests are. जीएमसीतल्या ब्लड टेस्टीच्या एक्सपोजे उपरांत सगळे विरोधी राजकीय पक्ष भलायकी मंत्री पार्सेकाराचो राजीनामो मागतात। मात पार्सेकार राजीनाम्याचें नांव काडिना। विधानसभेत मेडिकलाचेर तांणी दिल्ले हे जापेत ताका कांयच चूक दिसना। विचारल्यार तो कितें सांगता पळयात। No, I am not allowing. आता म्हज्या म्हाका अंधारांत दवरून, डिनाक अंधारांत दवरून, एमएसाक अंधारांत दवरून जर कोण तरी गेलो आसा जाल्यार इट इज हीज फॉल्ट आनी पेशंट्स फॉल्ट। सगळ्या वाटेन डिमांड केलो तुम्ही हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान रिजायन करपाक। अशें कोणा कडेन दिवंक रिजिग्नेशन? ट्रजना कडेन काय त्या तामणकारा कडेन? कोणाची तेजी हें आसा? केन्ना आयुश्यांत आमदार जाला तो, मंत्री जाला,
सरपंच जाला, पंच तरी जाला, ट्रॉझन खंय रावता तोय हांव नकळो, किंवा तो कोण तो तामणकार खंय रावता तोय हांव नकळो, ताका अशें सोदीत गेले पेशंट किंवा तेंचे रिलेटिव्ह. म्हणजेच हो प्रश्न हाचो टेस्टीचो ना, हे कोणाक तरी बदनाम करपा खातीर समजले. त्यामुळे हांव हें आयकून घेवपाची तयारी ना. तुवें घेतलो फोटो तो खरोय आसूं शकता, कोण तरी अंडर हँड डिलिंग चलता आसात, हांव सांगूंक नकळो, अनऑफिशियली करता आसात. पण आतां आमी स्ट्रिक्ट रावतात, हांवें डिनाक वदळूच सांगलां. ज्या दुयेंतींक गरजे भायर प्रायव्हेट लॅबांनी टेस्टी करून पयशे मोडपाक लायले तांकां पयशे परत दिवचे अशें RTI फोरमान मागलां. भलायकी मंत्र्याक फोरमान निवेदनूय दिलां. जाल्यार हे सगळे पथ्य रिपोर्ट जेंच्यांनी केला आपल्या कारणाशिवाय केला अशें आमकां दिसता. पण ते डॉक्टर सांगतात जाल्यार बरें तरेन हे केला. जर तो कारणाशिवाय केला आसताले ते इट शूड बी रिइम्बर्स अँड रिकवरी शूड बी डन थ्रू द कन्सर्न स्टाफ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बफर झोनाचेर पर्यावरण मंत्रालयाची अधिसुचोवणी सारकी नासल्यार आयकून घेवचे नात अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. गोंयच्या मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टात निर्णायक सुनावणी मंगळारा सुरू जाली. मिनेरांनी बाजू मांडले उपरांत पंचायतीचो आर्ग्युमेंट सोंपलो. शाह आयोगाक मुजतवाड दिवची म्हूण गोवा फावंडेशनान मागलां. बिरेस्तार मेरेन सुनावणी चलतली. बफर झोन खंयच्याय परिस्थितीत 1 किलोमिटराचे सकयल येवचो ना हें कोर्टान स्पश्ट केलां. गोयच्या मायनिंग केसीचेर मिनेरांनी मंगळारा सुप्रीम कोर्टान आर्ग्युमेंट सोंपयलो. MOEFची बफर झोनाची अधिसुचोवणी चुकीची आसा अशें दिसल्यार ती रद्द करपाचो अधिकार सुप्रीम कोर्टाक आसा अशें कोर्टान स्पश्ट केलें. गोंयाक 1 किलोमिटराचोच मायनिंग बफर झोन आसचो अशें सुप्रीम कोर्टाक दिसता. गोंय सरकारानूय हीच मागणी केल्ली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 19 चालू आशिल्ले लीज आनी 25 परस चड बंद आशिल्ले लीज 1 किलोमिटराच्या मायनिंग बफर झोनात पडटात. कोर्टान 1 किलोमिटराचो बफर झोन थारायलो जाल्यार सुमार 44 मायनिंग लीज रद्द जातले. मिनेरा उपरांत आदोगाद रविशंकर प्रसादान खण वाठारांतल्या पंचायती वतीन कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो. गोंयान मायनिंगाचें म्हत्व आनी ताचो अर्थवेवस्थेचेर परिणामाचेर ताणें भर दिलो. मायनिंग वाठारांतल्या सुमार 48 पंचायतींनी कोर्टान हस्तक्षेप याचिका घाल्ली. इतले मजगती शाह आयोगाच्या कार्यकाळान वाड करची आनी आयोगाच्या निमण्या रिपोर्टाची कॉपी कोर्टा मुखार दवरची अशें याचिकादार गोवा फावंडेशनान मागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कांदो देंवपाचें नांव काडना. शॉर्टेजीच्या नांवान कांद्याक परत उजो पेटला. फाटल्या म्हयन्याक कांदो हॉर्टिकल्चरान 40 मेरेन देंविल्लो. आतां मार्केटांनी परत 70 तेंकला. हॉर्टिकल्चरांत 54 मेरेन आसा. गोंया सावन दिल्ली मेरेन होलसेलर उलयतात ते पळयल्यार दिवाळी मेरेन तरी कांदो देंवचो ना. 100 तेंकूं येता. दिवाळीक घडये गोडशा परस कांदो म्हारग आसतलो. पळयात रिपोर्ट. दिल्लीन कांदो किलाक 90चेर पावला. दिवाळी म्हणल्यार घडये शेकड्याक तेंकतलो. गोंयान तातले तातून सध्या कांदो 70चेर आसा. होलसेल मार्केटान 58 ते 60 रुपयांनी जाल्यार हॉर्टिकल्चराच्या आउटलेटांचेर 54 रुपयांनी. म्हूण हॉर्टिकल्चराचो आयिल्लोय कांदो सध्या उरना. फाल्यां वाडू शकता आनीक गॅरंटी ना. लोक आतां बोड मारता न्हू म्हारग जालें म्हणून. तो रेट जो आसा तो 70 रुपीज आसा कांद्याचो. कांद्याचो रेट न्ही आतां सद्या वाडला कित्याक बिकॉज देर इज लॉट ऑफ इरेटीक रेनफॉल आनी ताका लागून ते क्रॉप्स आसा न्ही कांद्याचे ते खूब डिस्ट्रॉय जाला खूब जाग्यार. आनी ताका रिजन आनिकूय आसा रिजन. ट्रेडर जे आसता न्ही ते एक रेट चेंज करपाक they create a hype saying that there is shortage. Actually केना shortage ही नास्ता दे. पीछे से माल ही नहीं आ रहा. बारिश की वजह से इलाकों में माल कम हो गया. प्याज सड़ने की वजह से इस वजह से माल कम आ रहा है और ये तेजी दिवाली तक बनी रहेगी. Yes, it's true that inflation is a matter of concern, serious concern, but it is driven by vegetables and food. We hope it is temporary, it is seasonal and it will settle down. In particular the onions. We have enough onion stocks in the country and the state governments must act firmly against the hoarders who are hoarding the onions, which has led to artificial scarcity. दिवाळी लागी पावल्या. आता परबेच्या दिसांनी कांदो आनीक रडोवपाचो आसा. हॉर्टिकल्चराचे आउटलेट मंगळारा बंद आशिल्ले. बुधवारा नवो म्हाल येतलो तेन्ना कांदो कितल्यार पावला तें कळटलें.
पावसान पीक पिड्ड्यार केला, ताका लागून कांद्याक उजो पेटला अशें ट्रेडर म्हणटात. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आनी आंध्र सारकेल्या कांद्याचें उत्पादन करपी राज्यांनी पीक पिड्ड्यार जाला. सध्या वेंचणुकेचो सीझन, ताका लागून कांद्याचो प्रेस कमी करपा खातीर चीन आनी इजिप्तांतल्यान कांदो आयात करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. ब्युरो वांगडा दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.